ओके सर, आज सालावली डॅमाचेर तुमी आज मिटींग घेतली सो कितें कितें जालें मिटींगेन? हय, आज मिटींग जाली म्हणल्यार धरणग्रस्त लोकां विशीं आयज जी मिटींग जाली तर म्हजे बरोबर WRD मिनिस्टर आसले, रेव्हेन्यू मिनिस्टर प्लस आमचे सांगेचे आमदार बी, मागीर डेप्युटी कलेक्टर, चीफ इंजिनियर, बाकी सगळे SCE सगळे देखीक तेंची आयज मिटींग खऱ्या अर्थान ही मिटींग खूब पयलीं जावपाची. कितें जाता गेल्ले आतां हे 6 म्हयने डिले जाले, कित्याक पयलीं एक म्हणल्यार सुरवातेक जिल्लाचो कोड लागलो आनी तेजे उपरांत हे 4-5 म्हयने 5 म्हयने तर हेका लागून गेले कोविडा खातीर. जेन्ना गव्हर्मेंटा भितर चेंजीस जालो, जेन्ना पोर्टफोलियो जेन्ना चेंजीस जाले WRDचो, तेन्ना आमचे WRD मिनिस्टर जेन्ना नेरे जालो आनी आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर जेन्ना श्री जेनिफर मोन्सेरात जाले, तेजे उपरांत ही मिटींग जावची अशें आमकां दिसता. कित्याक पयलीं आमी हांव लिडर ऑपोजिशन आसतना सुद्दां म्हाका खास करून त्या वाड्याच्या लोकांनी, त्या सगळ्या लोकांनी म्हाका आपोवन थंय घेतलो आनी तेन्ना सगळ्या लोकां कडेन हांव तेन्ना मेळ्ळो, लोकांनी आपल्या समस्या सांगल्यो सगळ्यो. आनी जे इतलीं वर्सां जे साकून सुरवाती पासून आतां पर्यंत जे तेंकी मालकी हक्क त्या लोकांक अजून मेळ्ळो नासलो आनी तांकां उतर दिल्लें कित्याक म्हाका जेन्ना लिडर ऑपोजिशन आसतना की तुमचो प्रश्न हांव हावजाक रेज करतलो एसेंब्लीक. आनी ते प्रमाणे हांवें एसेंब्लीक प्रायवेट म्हणजे रेजोल्युशन मूव केल्लें आनी ते प्रायवेट रेजोल्युशनाक हांवें सगळें एक्सप्लेन केल्लें की तांकां जे गांव हो शिफ्ट करता आसतना जे धरणग्रस्त लोकांक जी आश्वासनां त्या टायमार दिल्ली ती आजून पाळप जालें ना. सगळीं अनेक गव्हर्मेंटां येवन गेली, अनेक मिनिस्टर येवन गेले, पूण तेंच्यो ज्यो आश्वासनां जी आसा ती पूर्तता जालीच ना. तांकां अनेक फॅसिलिटी दिवचे म्हणले, कल्टिवेशन करपाक प्लॉट, एग्रिकल्चर प्लॉट दिल्ले 10,000 आनी घर बांदपाक म्हणून 400 स्क्वेअर मिटर दिल्ले. तेजे भायर काही लोकांक अजून पर्यंत थंय मेळप जालें ना. टोटल 643 फॅमिलीक तेन्ना आसले, तेजे भायर आनी 72 फॅमिली आसा, मिसींग कांय फॅमिली आसा, आनी अशे अनेक इश्यू आसले. आनी तांकां जेन्ना ह्या धरणग्रस्त लोकांक जेन्ना शिफ्ट केलें रिहॅबिलिट करता आसतना त्या टायमार तांकां बाकी सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर जे सगळें जी सुविधा त्या भागांनी जाय, जावं ते हॉस्पिटल, जावं ते स्कूल, जावं ते प्लेग्रावंड, जावं ते अनेक, तेन्ना ते सगळें हें केल्लें की तुमकां सगळें अवेलेबल करून दितलें म्हणून. पूण तें सगळें जावंक शकलें ना. आनी हें सगळो हांवें तेन्ना रेजोल्युशन मूव केलें आसतना तेन्ना ठराव तेन्ना हांवें सगळें हें केल्लें, राजा म्हणलें. आनी तेन्नाच्या मिनिस्टरांनी म्हाका तेन्नाच्या CMानूय आश्वासन दिल्लें की ताबडतोब ह्या कामाक आमी म्हणजे सुरवात करतले. ताच्या नंतर ते सगळे चेंजीस जाले, सगळे म्हणजे मिनिस्ट्री रिसफल जाले, डिसफल जाले आनी ते चेंजीस खूब जाले. म्हणजे जेन्ना आतां ही जेन्ना WRD मिनिस्टर जेन्ना आमचे फिलिप नेरी आसात आनी आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर जेनिफर मोन्सेरात, तेंचो रोल भरपूर आसतो. एज एग्रिकल्चर म्हणून म्हजो रोल आसतलोच. आनी म्हजो रोल म्हळ्यार शेतकी मंत्री जावं किंवा मागीर प्लॉट जेन्ना एग्रिकल्चर दिल्ले आसतात ते मागीर ते म्हणटा हें लागलेच. आनी त्या भागाक सदींच जशें काणकोण तालुका जावं, केपें तालुका जावं, सांगे तालुका जावं, जे सगळे ग्रामीण भागाचे लोक आनी सदींच आमचे कडेन आपले ग्रॅज्युएशन घेवन येवपी आतांच न्ही पयलीं पासून, आनी आतां तर चड येतात. कित्याक आतां डेप्युटी CM नात्यान तांकां सगळ्यांक दिसता की आपले प्रश्न केले तरी असो करपाचो प्रयत्न असोच कोणाक भेदभाव करनासतना आयज पर्यंत जे लोक येता घरा कडेन, जो म्हाजी मतदारसंघातले येवं किंवा खंयच्याय लोक येवं, जाल्यार म्हजे जाता त्या प्रमाणे सहकार्य करपाचो हो पयलींच्यान म्हजो प्रयत्न आसा. आनी तेन्ना जेन्ना लिडर ऑपोजिशनाक आसतना जेन्ना तांकां सांगेक वचूं हांवें धरणग्रस्त लोकांक हांवें आश्वासनां दिल्लीं की हांव असेंब्लीक हें रेज करतलो आनी सविस्तर तुमची हें आहा ती मांडटलो. आनी त्या आदाराचेर मांडप जाल्लें. आनी जशें हांवें म्हणली ती ही मिटींग सुद्दां आतां आमकां पयल्याच्यान आमी मिनिस्टरा कडेन डिस्कस केली की ही खंय तरी परत सुरवात जावंक जाय. आतां हें कोवीड सिच्युएशना भितर सगळ्यांक एकाएकी करप शक्य ना, बरोबर आहा, पूण जाल्यार सुद्दां खंय तरी सुरवात जावपाक जाय. आनी सगळे डिमांड जे आसात ते डिमांड जे आसा एक बरोबर जरी सॉल्व जालें ना जाल्यार सुद्दां आज सुद्दां उलयता आसतना आवर्जून हांवें उल्लेख केलो. सांगेचे आमदार प्रसाद गांवकर ते उलयले सविस्तर. मागीर रेव्हेन्यू मिनिस्टरानूय आपली सगळी तयारी दाखयल्ली आसा की जेन्ना जेन्ना सपोर्ट जाय तेन्ना आपूण करतले. WRD मिनिस्टर तो सपोर्ट सद्या आसता. म्हणटकीच सगळें करून आयज सगळे विशयाचेर आयज डिस्कशन जाल्लें आसा. मागीर हेजे उपरांत रिहॅबिलिटेशन बोर्डाची मिटींग जातली. आयज रिहॅबिलिटेशन बोर्डाची मिटींग जाली ना. आयज आमची ह्या विशयाचेर गेले वरांभर चर्चा नासली तेन्ना हाजेर ही
परत एक मोठी चर्चा जाल्ली आसा आनी सविस्तर टॉपीक जाणून घेतलो आसा WID मिनिस्टरान जाणून घेतलो, रेव्हेन्यू मिनिस्टरान जाणून घेतलो. कित्याक जरी हे सगळें हँडल करता आसतना WID मिनिस्टर लागता तेंचे WID खाती लागता, पूण तरी पूण आतां जे क्लास 2तल्यान क्लास 1 करतलो जाल्यार मेजर रोल जो आसा तो सगळो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो लागता. म्हणजे कलेक्टरा मार्फत करची पडटा. म्हणल्यारच रेव्हेन्यू मिनिस्टराची हांगा हें इम्पॉर्टंट आसा. म्हणटकीर तांकां आमी सविस्तर आयचो टॉपीक पुटून दिल्लो आसा, सांगलें आसा की इतले वर्सांचो हो प्रश्न आतांचो न्ही. आनी लोकांचो इतले वर्सां अन्याय जालो. प्रत्येक सरकारा कडेन प्रत्येक मिनिस्टरा कडेन एक अपेक्षेन हे लोक पळयतात. आतां तरी खंय तें सुटी जातलें, आतां तरी खंय सॉल्व जातलें, पूण तें आजून जावंक शकलें ना. पूण हो हे खंय तरी घेवन हो प्रश्न सामको प्रायोरिटीची घेवन प्राधान्य दिवन म्हणटा हो सॉल्व जावपाक जाय अशें आयचें डिस्कशन जाल्लें आसा. तेन्ना मिनिस्टर म्हणपाक की आपूण तांकां म्हणलां की रिहॅबिलिटेशन बोर्डाची मिटींग जे WID मिनिस्टर चॅर करतले ती मिटींग जाता तितले बेगीन घेवची आनी तांकां वन बाय वन सगळे जे समस्या आसा किंवा तेंची ग्रेव्हन्सीज आसा ते आमचे ते सगळे सॉल्व करचे अशें आमी तांकां सांगलें आसा. घेतलें आसा त्याच प्रमाणे आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टरान ते मानून घेतलें आसा.